रिस्पॉन्स बरो कित्याक लोकांची पेंडींग इश्यू आहात ते कांय सॉल्व केले ना हिंगा आमदार आशिल्लो तेंचे सरकार आशिल्लो म्हूण तेजेन कांय केलें ना हांव जाणा मोहन नाशिल्ले हो करूं जायना आहलो म्हूण कांय केलें ना तुमकां दिसता थिंगा आमी आक्कोय म्हणलोले विलेज गांव तो म्हूण म्हापशा शारान पडटा म्युन्सिपालिटीन आसा ते आनी म्हापसा म्युन्सिपालिटी भितर असले घर आसात तुक कटले आनी लॉस दिसले सांगपा लोकांक असले घर आसात म्हूण आजून हिंगा आमचे सिटीन देखून रस्ते कसले रस्ते आहात तुम पळयतात सो कांय डेव्हलपमेंट जालें ना म्हूण लोकांचो वेलकम आसा तो लोक उलयता ते प्रमाणे म्हाका दिसता लोक सामको बेजार जालो विटेला आनी तांकां नाका आतां BJP सरकार और आमदार सो आमी तांकां स्पेस दितात हांव शुअर आहा ते आमचे फाटल्यान रावतले कित्याक ते जाणात बरे दीस येतले जाल्यार फकत काँग्रेस बरे दीस दितले आनी बरे करतले लोकांचे बारीक बारीक लोकांचे चिंतपाचे फकत आमचें काम ते काँग्रेसाचें काम सो फुडें वचपा तेन्ना बेस्ट सोल्युशन काँग्रेस जर हांगा आतां 3 कॅन्डिडेट आहा जशें की फायट पळयता तेन्ना TMC BJP आनी काँग्रेस सो तुका दिसता की वोट स्प्लीट जातले म्हणून हांव ओपोनंटाक केन्ना चिंतना हांव म्हजे पॉझिटिविटी चिंता आनी म्हजें कितको फुडें व्हरपा हांव चिंता स्प्लीट जाल्यार तेंचे मदें फुट्टले म्हजी फुटना ओके दोतोर तुका कितें दिसता हॉलदारान मेजर प्रॉब्लम तुमी आतां कॅम्पेन करता आसतना भोंवतना मेजर प्रॉब्लम कितें आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीन चोय मेजर इश्यू सद्दां रस्त्याचे उदकाचे आनी लायटीचे हे मेन पूण हे फकत आल्दोना मतदारसंघात न्ही सगळ्या फूल गोवा हे प्रॉब्लम आसता पूण आमचे हायलायट कित्याक फकत फिक्स्ड रोड स्पेशल रोड कोणाक तुगे फ्रेंड आहा तेगे रस्त्याचे हॉट मिक्सिंग केलां दुसऱ्याचे सोडले बारीक बारीक मनशाचे रस्ते पासून नात केलो ते काँग्रेस सरकारान केले ते सगळे गेले आयज रस्तो पासून ना तो बेश्टो वायट पांय वायट आसा थिंगा गाडी गेले गाडी पडली सो असले मेन इश्यू आहात तो कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिसिटी आनी उदक आनीक एक भुरग्यांचे जॉब ना भुरगे आहात शिकलात बरे शिकलात कोण IIT केल्यात 12th केल्यात ग्रॅज्युएशन केल्यात MSc पासून केल्यात आनी जॉब ना बेकार आहात लोकांक सांगलां शिकात मार्क्स घेयात आनी एक कोर्स कर तो कोर्स कर अप्लाय कर आनी लास्ट अप्लाय नो रिप्लाय हें जाता यूथ आर फ्रस्ट्रेटेड यूथ आर अपसेट द फ्युचर ऑफ द यूथ 10 years दार केले सो आय थिंक टायम हॅज कम टू क्लियरली गेट रीड of those divisive forces, of those people who want to finish Goa, and लोकांक काबार करून सोदता तांकां आतां टायम येयलो तांकां काडपाचें हिंगातले आनी धाडोवपाचें दोतोर लास्ट प्रश्न आतां तुमी पळयला सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवल्यात मेजर इश्यू हॉलदानान गोंयभर आसा बट हॉलदानान मेजर कम्युनिटीचो इश्यू आहा जे घरां आहा तेंची ती इल्लिगल अजुनूय इल्लिगल तांकां अशें म्हटलें वयता पूण तेजेर कितें सोल्युशन हाडपाचें कितें सोल्युशन केलां तुमी कितें कोमनिदादी कायदो पुर्तुगेजीन बरयला आनी आतां सद्या एक ट्रान्सलेशन आहा इंग्लिशीन हांव पुर्तुगेज जाणा हांव पुर्तुगेज उलयतां ट्रान्सलेशन येयना येशनी पयले हांव पुर्तुगेज वाचून आर्ग्यू करतालो केस हायकोर्टान हांव कायदो जाणा पुर्तुगेज ते कोमनिदाद कायद्यान प्रोविजन आहा कितको रेग्युलरायज करपा हें घरान आनी ते यूज केल्यार रेग्युलर जाता 2001 मनोहर पर्रीकरान हें हाडलें कितें एमेंडमेंट हाडलो तो कोडाक आनी ते प्रमाणे आजून इल्लिगल आहलो ते पासून रेग्युलरायज करपाक ते अमेंडमेंट हाडलो लोकांगे एप्लिकेशन घेयले पयशे हायले आनी कांय केलें ना उपरांत 2016 पार्सेकार आशिल्लो तेन्ना CM तेणें अनऑथरायज्ड स्ट्रक्चर रेग्युलरायजेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन्स रेग्युलरायजेशन करपाक कायदो हाडलो लोकांगे आनी कोडे एप्लिकेशन घेयले लोक बाबडो धांवलो प्लॅन करपा ते लोक थिंग पयशे मोडले 10,000 घेयले 8 कोटी जोडले सरकार लोकांचे कांय एप्लिकेशन पास जालें ना हें लॉज आनी आतां भुमिपुत्र कायदो हाडला हें लोकांक फकत फोटोवपाक कायदो आहा न्यू कायदो हाडपाक गरज ना तुगे मन आहा जाल्यार तुज्यान करूं जाता आनी लिगल करपाक कांय न्ही एक पाटी घराचें तुवें लिगल केलें लोकांक रायट येतात आनी रायट येता तेन्ना स्ट्रेंथ येता पावर येता हाती सगळे शक्ती आसा आनी तुमच्यानी मागीर त्या लोकांनी फुडें घर बरें बांदूं जाता रिकन्स्ट्रक्शन रिपेर
कितें करूं जाता म्हण कितें दिनात ते तांकां बांदून दवरूंक सोदतात आनी इलेक्शन येता तेन्ना तांकां भिवता सांगता तूं कोन्ना जाल्यार घर डिमॉलिश करतलें असलें सरकार केन्ना लोकांचो सरकार न्ही लोकांचो विकास केन्ना जाचना अशें करून तूं म्हाका सांग तुमचें घर तूं सदां चिंत जाल्यार रातभर तूं चिंत जाल्यार केन्ना मगे घर वयतलें कोण केन्ना डिमॉलिशन स्क्वॉड येतलो अशें करून चिंतत जाल्यार तुका पयलो हार्ट एटॅक नाल्यार स्ट्रोक जातलो आनी पयशे मोडटो कित्याक तूं तेसो दोतलो घर एक पाटी तुका दिले तुगे नांवार केले तूं जाणा पावर तुगे हाती आहात शक्ती तुगे हाती आसा मागीर तुजें डिसिजन घेवन जाता एक मारपाचो एक ना मारपाचो न्ही वोट देखून ते दिनात लांबोवन दवरतात अशें करून काबार करपा लोकांक सो हांव सांगता एक कोमुनिदादीचे आहात ते आनी आयज चोय तूं कितले लोक आहात कोमुनिदादी जमनीचेर हांव कोमुनिदाद शेअर होल्डर कितले कोमुनिदादी शेअर्स मुको आहात पण हांव जाणा हो एक ह्युमन इश्यू फकत सोशल इश्यू न्ही ह्युमन इश्यू म्हणल्यार लोकांची लायफ स्टार्ट जाता तूं एक घर सगळें काड जाल्यार लोक खंय वयतलो रानान वचना ते नाल्यार सरकारांनी अरेंजमेंट केलें ना ते बाबडे रस्त्यार पडटले अशें करून करूं जायना दीस इज रायट टू लायफ आनी रायट टू लायफ लोकांक सांबाळपा जाय सो लोकांचे घर आहात ते रेगुलरायज करूंक गरज आनी हांवें म्हणलां ते प्रायोरिटीज घेतलो आनी रेगुलरायज करतलो कित्याक कायदो हांव जाणा कितको करपा तें आनी करून घेतलो